इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणाकडेन म्हूण चोर करशात, आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत? तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोखेत्रां कोणें केल्यात? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपापल्या नांवान उलो करता तोच. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक ठावो ना. म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा करता. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ, कोणूच जबाब दिनासतना रावना. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरोवंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वीच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक ठाव ना. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. थोकलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्याक घोटाय. तरणे दादले थोकून आनी दमून वसतीत, तरणाटे गळगळून वसतीत. घोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थोकनात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मोनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवळायेचो मुकूट घालता. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन पेटना. ताचें काळीज काकळुतीचो ठेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब: ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गार. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सुदैव. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी येयात, आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें वजें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.